सम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। कार्यक्रमांत उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या मान्यवर पाहुण्यांक, ज्येष्ठांक आणि प्रिय उपस्थितांक हांव सुचित्रा येशणे मनापासून स्वागत करता। कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र कोंकणी भाशेचो कला आणि संस्कृतायेचो संरक्षण आणि संपूर्ण विकास करचे खातीर विश्वभरचे सगळे कोंकणी लोकांचो सहभागित्व घेवन भाषाद्वारी भावैक्यता म्हणलेले ध्येय वाक्य दवरून कोंकणी आवयचे सेवा खातीर स्थापणूक जाला। आतां आयचे कार्यक्रम गोंयच्या आवय देवाची पुजा द वर्शीप ऑफ मदर गॉडेसेस ऑफ गोवा हाचे सुवाळो विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष CA श्री नंदगोपाल शेणे मामान येवकाराचे उतर लोकां म्हणून हांव नमळायेन विनवप करता। कोंकणी भाशीक लोकांगेले श्रद्धा केंद्र विश्व कोंकणी केंद्राक येवन पाविले सर्व कोंकणी मोगी लोकांक मेगेले मोगाचे नमस्कार। आमी गोंय सोडून सादारण 4.5 वर्सां जाले। आज आमी काणगेवचे प्रोजेक्ट्स पळयतना आणकी आमकां थंयचे मायपास आणकी आमकां मुखार सत असं म्हूण सांगून कळटा। इता म्हळ्यार एक 7 वर्स फुडें टेम्पल्स ऑफ गोवा हें एक कॉफी टेबल बुक रिलीज जाल्लो आसा विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन। ते पयलीं वपास तें एक चालती राहील कशी म्हळ्यार गोंयचे मुखेलमंत्रीन आमगेले प्रधानमंत्रीक एक पर्तगाळी मठाचें एक इन्विटेशन दिवच्या वतना तें बूक प्रेजेंट केलें म्हणटना वपास ते एक 7 वर्सां नंतर वपास पुर्जना ताजी एक उडगास वपास फ्रेश जालें म्हणटना आमी त्या गांवचे संबंध पाविले विशेष जावन मातृदेवता आराधनेची एक करका म्हणून एक 2 वर्स फुडें बैसून अशी उलयतना आमगेले अनुमामू फोटोग्राफर हरेकळ पुंडलीक पै तेन्ना रोहित फलगांवकाराले आमगेले विंगड एक प्रोजेक्ट व्हिडिओ कुलदेवता दर्शन हांतुपुरय तो रिसोर्स पर्सन जावन उलयतालो। ताका हाजे विशयी पुरा मस्त आयकोनोग्राफी मूर्तीशास्त्र पुरा मस्त माहिती आसा म्हणटना हें एक आमी कोरूंक जाल्लो विशय एक विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन म्हूण सांगून आमी हें प्रोजेक्ट काण घेतलें। तुमी यूट्यूब पळयल्यार सादारण आज एक 1.5 वर्स फुडें जून म्हयन्यांत 2024 हेच जाग्यार राबून ताणें एक ताजें लेक्चर दिवन एक घंटो उलयलेले व्हिडिओ आज मेळटा। ताजे नंतर मस्त काम ह्या विशयान जाल्लें आसा। विशेष जावन आमगेले फोटोग्राफर जावन आमगेले हरेकळ पुंडलीक पै अन्नू मंगळूरू ताणें ऑलमोस्ट कितली वेळा गोवाक मायदर पिदर म्हळ्यार वरी वचून खंयची मुल्यांत सगळे गोवाचे मुल्यांत आशिल्ले आमी विजीट करनाशिल्ले पुरातन आशिल्ले केलो कडेन देवस्थान म्हणूंकय जायना गुडी टायप आशिल्ले कडेनय ताणें म्हाका केलो फोटो पेटयलेलो आसा। तशींच आमगेले संपन्मुल व्यक्ती रोहित फलगांवकर प्रोफेसर रोहित फलगांवकर हांणी त्या विशयांत मस्त रिसर्च करून आतां थोडे वेळ फुडें तांणी एक केल्लेलें पुस्तक आमी बैसून हें कॉफी टेबल बुक म्हळ्यार कशी येवका मुखारसून प्लॅन ऑफ एक्शन कसं न्हय म्हूण पुरा आज कंप्लीट म्हूण सांगना एक प्रिलिमिनरी जावन एक हाजी एक माहिती दिवचे खातीर आमी हें कार्यक्रम हांगा मांडून घेवन आयिल्ले आसा। प्रथम जावन हें प्रोजेक्टाचे संपन्मूल व्यक्ती जावन आशिल्ले डॉक्टर रोहित रमाकांत फलगांवकर हांकां हांव मनानी स्वागत करता आसा। ह्या प्रोजेक्टाक राती म्हळ्यार वरी ट्रॅवल करून ह्या विशयी मस्त फोटोग्राफी हे पुराय काम केलेलें आमगेले अन्नू मंगळूरू ताकाय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आसा। विशेष जावन आमगेले कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान हाजे आमगेले ट्रस्टीज हाका पुरा सहकार दिवन हे कार्यक्रम हे प्रोजेक्ट
जाव का म्हूण सांगून मस्त तांचो सहकार दिलेलो आसा तशी तांकांय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आसा आनी हें कंप्लीट प्रोजेक्ट जावं का म्हूण जाल्यार ताजे मागशे एक प्रेरक शक्ती कसल म्हळ्यार हाका धनसहायाचे तें आमगेलें एक वर्धनी म्हूण सांगून एक कॉन्सेप्ट ताजे धनसहाय करची कोण म्हूण म्हळ्यार श्रीमती उषा शेणै ती आयिल्ली आसा तिकाय हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आनी आज आमगेले मध्य एक विशेष आव्हानीत स्पेशल इन्वायटी जावन सुरतकल गणेश नारायण शेणै अमेरिकान तुकून आयिल्लो आसा हांणी कळवलेले एक 40 वर्सां तुकून आवटसायड इंडिया आसाची जाल्यार शुद्ध कोंकणी उलयताची सो त्या हेच्यान काडका म्हणना आज तांणी एक कार्यक्रमाक येवन कडेरी तांगेले एक संदेश एक ह्या कार्यक्रमा खातीर पुरो एक उल्लोचार आसाची तुका हांव आत्मीय जावन स्वागत करता आनी आज आमगेले कोंकणी मोगी लोक विश्व कोंकणी अभिमानी लोक पुराय येवन पाविल्ले आसा तुमकां पूर जाणांक मोगान वापस एक पण स्वागत करून देव सगळ्यांक बर कर म्हूण सांगून मेगेल्या स्वागता भाशण समाप्त करता. धन्यवाद नंदमाम, तुमकां देव बरें करो. इतिहासाचो मूळ पळयल्यारी अध्ययन केल्यारी एक जागेचो संस्कृती समजूक मदत मेळटा. त्या जागेचो परंपरा, रीतनीती, रिवाज, भास, कला आनी जीवन पद्दती कसं म्हूण कळटा. मलगडाले मौल्य कालानुसार तांगेलें जीवन कशी चल्लें आनी तांणी कशी तें चलायसून आयलें तशीची समाज कशी बदल्लो म्हणून समजूक जाता. आतां डॉक्टर रोहित फळगांवकर तांगेलें संशोधनां आमगेले मुखार प्रस्तूत करताच. And I would like to end, this is a small seva from this humble devotee to the Devi. Namaskar. सगळ्यांक धन्यवाद. डॉक्टर रोहित, तुमकां देव बरें करो. हे वर्शीप ऑफ मदर गॉडेसीस ऑफ गोवाच्या प्रकल्पाक एक साथ दिता आसाची आनीक एक दिग्गज आमगेले मदेंत आसाची श्री अन्नू मंगळूर हांगेले एक ल्हानशे परिचय करूया. पुर्वजांनी एक जगाचे ह्या जागेचे आठवण राखपाक वेगवेगळे मार्ग वापरला. गुफाचित्र, भित्तीचित्र, शिल्पकला तशें प्रमाण वेगवेगळेची एक इतिहास वांचून दवरूंक एक केलेले एक प्रकल्प आशिल्ले. तशीच तेन्नाच इतिहास दाखयता आशिल्ले ते आयचे हे आधुनीक युगांतू छायाचित्र इतिहास मेजूंक सहाय करता. छायाचित्रकार सामान्य लोकांचे जीवन, लुप्त जाल्लेली संस्कृती, पोरणी इमारत अशे अनेक फावंडारी माहिती भविष्याचे पिढींक उपयोगाक येवचेशी करता. तसल एक अब्रुपायेचे छायाचित्रकार अन्नू मंगळूर, मंगळूरचे अन्नू मंगळूर म्हणून म्हणचे मी, या एच पुंडलिक पै प्रसिद्ध चित्रकार म्हळ्यार तांगेले स्टुडिओ प्रभात हाजो संस्थापक एच नारायण पै आनी सुशिला पैलो पूत अन्नूक प्रकाश आनी सावळीचो सूक्ष्म ल्हान प्रायेरीची कळू लागले. तत्परता, सृजनशीलता, कलाकाराची नजर तांकां हे क्षेत्रांत स्थापणूक जेवच्याक बुन्याद जाले. क्षमता, कल्पनाशक्ती, तीक्ष्ण बुद्धी, कलेच्यो विविध रुपाचो शोध करून हांगेलीच एक कलाकृती व्हड प्रमाणारी प्रशंसाक पात्र जाले. आज अन्नू मंगळूर सिद्धहस्त छायाचित्रकार मात्र न्ही, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारी क्षेत्रांतू वरिष्ठ सल्लागार म्हणून कार्यरत आसा.
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पत्रकेंतू मस्त योगदान दिवನು CNN, NDTV, आज तक, BBC, झी कन्नडा, इंडिया टुडे हाज्यो बातमीदार जावन वावर केला. सिटी केबल न्यूज सुरवात करून मंगळूर शहर आणि परिसराच्यो दैनंदिन घडणूक प्रसारित केला. ह्या आमकां मस्त अभिमानाचे गजाली त्या म्हळ्यार त्या कालांत तांणी एक सिटी केबल म्हणून प्रारंभ करून आमी गांवचे पुरा विशय पळोवपाक जाल्यार आमी सिटी केबला वचून बसता आशिल्लीची, म्हळ्यार ऑन करून टीव्हीर पळयता आशिल्लीची. तशीच स्टुडिओ प्रभात म्हूण आशिल्ले हांणी मास्टर स्टुडिओ करून देश विदेशांतू अभिमान संपादन केला. तशीच हांकां दक्षिण कन्नड जिल्हा राज्योत्सव प्रशस्ती, रोटरी स्पंदना प्रशस्ती अशी पुरा अनेक प्रशस्ती मेळिल्ले आसा. हांगेले एक महान कार्य म्हळ्यार कसं म्हळ्यार विश्व कोंकणी केंद्राचे सहयोगित्वारी हांणी भायर हाडलेले, हांणी प्रकाशन विश्व कोंकणी केंद्रान प्रकाशीत केलेले कॉफी टेबल बुक. हे आमगेले नंदगोपाल मामान सांगिल्ले शीची हे कॉफी टेबल बुक हांगाचे गोंयचे मुखेलमंत्रीन श्री प्रमोद सावंतान त्या आमगेले देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीकय भेट केलेले आसा. तसल एक अभिमानाचे एक विषय आमकां त्या विश्व कोंकणी केंद्राक ताका एक सहयोग दिलेले अनु माम म्हणून सांगूक आमकां मस्त खूश जाता. आतां तांकां एक आदर दिवका, तांगेले एक गौरव दिवका म्हूण सांगताची विश्व कोंकणी केंद्राचे सर्व सदस्यांक हांव मागणी करता. तशीच अनु मंगळूर, तांगेले कुटुंबाचे, तांगेले सहधर्मिणी श्रीमती सविता पै, तशी तांगेले पूत हृदय पै, तशीच उष्मायनय वेदी रेवका. सगळ्यांक धन्यवाद. अनुममा तुमकां बरे आयुर आरोग्य आणि मनशांती मेळ्ळो. तशीच विश्व कोंकणी केंद्रा वटू तुमगेले सहभागित्व अशीच निरंतर जावन आसो म्हूण हांव आश करता. आतां तुमी कसो तुमगेले विचार मांडोवचे आसा म्हणून आमी राखता आसाची. सगळ्यांक नमस्कारो. मिगेल विशय मस्त म्हणली सुचित्रा. हांव एक सानू मनीस तितली तिने सांगिल्लें हांव कितलो बागेदार म्हूण म्हाका गोतना जाल्यार हे विश्व कोंकणी केंद्रांचे तुमगेले संबंद आयची कालची न्हय. वामन मम्मल दाखोवन स्टार्ट जाल्ले तद नंतर मिगेल ओट आतां कोण पुरो येद्रा बसून आसा, कोण पुरो विश्व केंद्र आसा, तरी पुरो जन मिगेल ओट एक 10 की 20 की 30 वर्स दाखोवन आमी ओट्टू काम केलेले आसाची. तांत एक विशेष म्हळ्यार म्हाका रिसेंट म्हाका एक कर्नाटक सरकारा दाखोवन माध्यम अकॅडमी अवॉर्ड मेळ्ळे, राज्योत्सव अवॉर्ड मेळ्ळे. म्हाका तितली कुसल म्हळ्यार आमगेले एक फोटोग्राफीक म्हाका इतले व्हड अवॉर्ड मेळ्ळे तेन्ना तितले म्हाका खूश जाल्लें. बट आयची अवॉर्ड म्हाका कसो विशेष म्हळ्यार तितली कुसाल म्हळ्यार मिगेले कुटुंबान तो म्हाका बसून आस पण मिगेले भावान म्हाका सन्मान केलो तसलें फिलींग. म्हळ्यार आज एक कसं म्हळ्यार मिगेलो एक फ्रेंड की ताका कसो म्हणची म्हणून म्हाकाय गोतना. आमगेल्या अध्यक्षाक हांव भाव म्हणची की मिगेल रिलेटीव म्हणची की मिगेल स्पॉन्सर म्हणची की खंयचें काम हांव सांगून गेल्यार ताणें ना म्हणलें म्हण ना. प्लस तागेलो आशिल्ली टीम कोण भटमाम येद्रा बसला, रमेश माम बसला, पुरो जेन्ना अशाण प्रशांत बसला. प्रशांता ल्हान तेन्ना रघुनाथ शेट माम आशिल्लो त्या टायमार कसो प्रोजेक्ट घेवन गेल्यार जाल्लें तितली आमकां सपोर्ट केला. आनी हे मिगेले एकल्याल कामाक चड हे एक चांग काम करतना खंय पावता आमगेले हातांतून हांव म्हणून लायक उदाहरण ते म्हळ्यार हे आमगेले टेम्पल्स ऑफ गोवा बुक हांगा थंय पावता म्हणून आमी कोणूय लेखनी. एक प्रेसिडेंट थंय वता, एक आमगेले प्रायम मिनिस्टर थंय वता म्हणून कोणूय लेखनी. आनी एक गोवा गव्हर्मेंटा दाखोवन विश्व कोंकणी बुकार एक सरकारी सीलर थंय पावता म्हणून आमी कोणूय लेखनी. म्हळ्यार एक चांग काम केल्यार ते खंय पावता थंय पावता म्हळ्यार एक लायक उदाहरण.
आनी एक कसले एक करतना एक ताका एक संपन्मूल व्यक्ती जावं कसले एक ताका आयडियाज दिवं. आतां पयलीं आमी म्हाका प्रायम मिनिस्टर प्रोग्राम पर्तगाळे पुराय गोतस आशिल्ले म्हाका येवका म्हणले हांव चमकलो थंय तेन्ना आमगेलो मोहनदास पै माम मेळ्ळा. फस्ट तितली क्रावड तितली बरी जन आसता. फस्ट ताणें आपोवन नेमगिलेले वयर ते बुकां ते प्रायम मिनिस्टर मॅसेज घालून फ्रिंड जावन आयिल्ले ते कॉपीच आतां खंय थंय पावला म्हणून. पण प्रती एकल्याक एक ताजी बुकां वयर तितली इंट्रस्ट येवं तशी जावच्याक ते एक बुक्क आजीक आमकां पुरो कडेन ते बुक्क खंयकी व्हरतास थंय ते पावला. आजी एक खुशी म्हळ्यार एक हांव युट्यूबार की हांगा खंय पळयतना एक फोटो येता गोवा येईल खंयचे गेस्ट खंयची व्हड मनीस कितें साधन केलें मनशां ताका एक गोवा गोवमेंटा ताका प्रेजेंट आमगेले विशय कोंकणी बुक ताका प्रेजेंट करताची एक तितली खुशेची एक. आनी आत्तां हांव सांगची जाल्यार हें बुक आमकां एक संपन्मूल व्यक्ती एक मेळ्ळा म्हळ्यार डॉक्टर रोहीत पलगांवकर. तो हांगा उलयतना हांव बैसून आलोचन करता अशें कितली आरामेर उलयतना आमी तागेला आयकताच म्हळ्यार ताका गांवांत तागेले 5 मिनट मेळ जाल्यार तितली कश्ट आसता तितली बिजी आसता म्हळ्यार तितली तागेले प्रकाशन करता तितली तागेले हे आसता स्टुडंट तो टीच करता तितली कामां ताजी मध्य ताण काम घेवन म्हाका रात्रीच की कॉन्टेक्ट्स करून आमी खंयची देवस्थान काडका कसं करका म्हणून ताका कंप्लीट प्लॅनिंग ताणें दिल्लें. आनी पुरो जनांनी हांकां अशें प्रती एकल्यानी आमकां आनी तितलीची गोवाची जैन हांव केलो एग्जाम्पल दिता कसं म्हळ्यार आमी कितली की जेवण ब्रेकफास्ट भटमामल कडे केलां म्हणून देवस्थान आसा फॉरेस्टान तूं हॉटेल खंय लागीं खंय ना केलो कडेन वचना. एक देवस्थान म्हळ्यार सावथांत हांव राबता म्हणून जाल्यार नॉर्था काडका म्हणून जाल्यार 75 किलोमिटर वचका जाल्यार लागता. तितली दूर वचून थंय लागीं कसलें मेळना. भटमाम तांणी तांगेले कामा मदें चड आमगेलो ओट गमन दिवन आमकां लायकोन हे करता आशिल्ली. मागीर हे सन्मान केलेलो मी ती कसं जाला म्हळ्यार आमकां जबाबदार चडला कसं म्हळ्यार प्रती एकलें मत येता टेम्पल्स ऑफ गोवा बुक आमगेले मदर गॉडेस बुक आनीकय लायकोन येवका म्हळ्यार अशें आमी मस्त काम करता आसाची तशी जाता म्हळ्यार म्हाका विश्वास आसा. आनी हांव इतली म्हळ्यार एक प्रोजेक्ट मिगेल कंप्लीट जाता तागेलो ओटो हांव नंदगोपाला लोटो विश्व कोंकणी ओटो ताजी फूड जाल्यार तागेलो ओटो हांव देवस्थानाचे कुलदेवता दर्शन दायत देवदर्शन केल्लें ताजे मागीर मस्त प्रोजेक्ट केले प्रती एकान ताणें आमकां सपोर्ट केला. एक काम करतना आनीक काम तो म्हाका दिवन कोण आसल्यार हांव रे सपोर्ट स्टार्ट करूया म्हणटा. आतां आमी फेस्टिवल्स ऑफ कोंकण म्हणून एक प्रयत्न करता आसा जी नेक्स्ट जातरी हे ताजे भितर आमी ताका आमगेलो प्रशांत शेटय मस्त सपोर्ट करूंक मुखार आयला म्हळ्यार तागेलो नाल्ल बी ते तेन्ना दाखोवन सपोर्ट केलो तो आतां सपोर्ट करता आसा. तसो न्हू हे म्हाका एक विश्वास आसा म्हळ्यार हें बुक पुरो बुकाक लायक बूक येता आनी ताणें म्हणलें म्हणके ताणें तागेले हार्ट फूल पुरा घालून काम केलां ताणें. आनी हे मिगेल प्रकार फस्ट बुक देवील बुक एक येता आसा. तसो न्हू म्हाका दिसता 90% म्हणून काम जाल्ला पुरा. आनी ಸ್ವಲ್ಪ देवस्थान आसा म्हळ्यार हे रिसर्च वर्क जाल्यार मी ताका आशिल्लें तागेले मनांत आशिल्लें तो सांगता आसा मागीर गांवतूल जैन फोन हे करता आसा. आमगे खुशी विशय म्हळ्यार कितली की देवस्थानाक विश्व कोंकणींत हांव वचची कसं जाल्यार विश्व कोंकणीन म्हाका अवकाश दिला. गौरव हे पुरो ताज्या फुडें अवकाश म्हाका काम करूं अवकाश दिलेले हांव तुमकां पुरो जनांक नमस्कार म्हणटा. थंय आतां कितली की देवस्थानांत आमी काडलेले फोटोज तांणी जात्राक तांगेले नोटीस तांकां वेबसायटाक आमी काडलेले फोटो यूज करता ते आमकां बारी खुशी. तसो न्ही फोटो आमगेले बुक लायक जावन येवं म्हूण सांगून मागीर अंतूच आशिल्ली मिगेलो ओट आशिल्ली हे टीम आनी मिगेले रात्र भरले फोटो काडूंक मिगेलो ओट आनी येता आशिल्ली म्हळ्यार आमी गोवान ते 4 गंटले उठाका थंय देखून फूल डे आसका आनी तो आशिल्ले तो आनी आमगेलो ओटो सपोर्ट केलो मिगेल टीम मस्त कर. आनी चड म्हळ्यार आनी एक नांव विथ परमिशन घेताच म्हळ्यार मिगेल बायल मिगेल घर कडेन एक शूट केस एक रेडी आसता ते गोवा नांव घालून खंयची वेळा वता खंयची वेळा येता म्हण तिवय निमगिना केन्ना येता पूण केन्ना वता पूण हांव सांगना लास्ट मिनटा बाय सर वचता काम करून येवचें म्हूण. आनी ओग्गी बूक लायक येवो आनी तुमगेले पुरो आशिर्वाद रे छंद कोण एक रिलीज जावो म्हणून हांव देवा लागीं मागून 2 उत्तर. तुमकां इतली मोग मेळूं कारण तुमगेले छायाचित्रकलाचेर आसूचे एक कौशल्य आनी तशीच कामाचेर आसचे एक समर्पणा भाव
ते अशीच सक्कडी मोग करनाची. तुमी तितले डेडिकेटेड आशिल्ले निमित्त तुमकां तितलें नांव मेळटा सर. तुमकां देव बरें करो म्हणून मागता. आज ही आमगेल संघात अनेक एक विशिष्ट आह्वानित अतिथी आसाची. श्री गणेश शेणे हांनी एक सनातन सील म्हणलेले एक चळवळी प्रारंभ केला. हाचे विशयी आमी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती घेवया. Thank you, Shri Suchitra Shenoy. Thank you. Good evening. Pari खुश चल्ले हांगा ह्या ओकेजनार आज आमकां हांव लकी म्हणून लेखता. इत्या म्हळ्यार डॉक्टर रोहित मागीर अन्नू तांगेले डीप अंडरस्टँडींग ऑफ कोंकणी, डीप अंडरस्टँडींग ऑफ गोवाचे देवी, ते भारी एक एनलायटिंग opportunity aji. So I am looking forward for the book Goddesses of Goa. But booka pashi cheda तुम्ही एक Goddess of Goa म्हणून एक मूवी केल्यार आनी केला एक दुरंदारा पशी लायक इट जाता म्हळ्यार नेक्स्ट जनरेशनाक तें इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार विज्युअल्स बारी लायक करून आमगेले मुखार सुनू चेडवांक बारी डीप इम्पॅक्ट येवची साध्य आसता. पुराजन ट्रस्टीक हांगा आशिल्ले तुमी चड तुमगेले टायम रिसोर्सीस सॅक्रिफायस करून ह्या पुरा केलेल्याक बारी धन्यवाद. कित्याक म्हळ्यार यू आर द सायलंट वॉरियर्स ऑफ वर्ल्ड कोंकणी सेंटर. थँक यू व्हेरी मच. प्रेसिडेंट श्री नंदगोपाल एंड उषा शेनॉय तागेल मनांतू मस्त पुरा हाजी विशय भारी आस. तागेल व्यवहारू पुरा सोणू हांत तो कितले टायम डेडिकेट करता म्हळ्यार लास्ट टायम हांव येताना म्हगेल चेल्ले वट हांगा आयिल्लो ताणें पुरा सांगलें. म्हगेल चेल्लो कारार म्हापशे वताना सांगता म्हाका कोंकणी इतली पुरा डीप अंडरस्टँडींग ना आशिल्लें, हांव आयिल्लें लायक जालें म्हणाल तो. सो इनडायरेक्टली हाजे आयच्या दिसा तुमी कसं पुरा करता असाची हांगा कितली पुरा सॅक्रिफायस करता असाची पळय मुखार सून एक 10, 15, 20, 40, 100 वर्सां नंतर मस्त जन भारी प्रत्येक वर्ल्डांत आशिल्ले कोंकणीस हांगा टुराक खंडित येवन ह्या पुरा पळयताची. इत्या म्हळ्यार दीस इज गोइंग टू बी अ पिल्लर ऑफ कोंकणी. सो थँक यू व्हेरी मच. आमी एक सनातन सील म्हणून स्टार्ट केलां. कसले केलां म्हणून तुमकां एक चिके एक बॅकग्रावंड दिता. डॉक्टर रोहिताक मस्तुकत आसा तांगेले पुरा आयकून. सनातन म्हळ्यार एक रिलीजन न्यूट्रल. एक्चुली सनातन इज इटर्नल. ते हिंदूकुश माउंटन्स दाखून ऑल द वे टू ओशन्स ऑफ इंडोनेशिया तें सनातन लँड आशिल्लें. मागीर मोगल्सान येवन मागीर इन्वेजन जावन मागीर युरोपियन्सान येवन पुरा तें डिस्ट्रॉय जालां. ओके, ते वॅल्यूसय डिस्ट्रॉय जाला केलो कडेन. तुमगेलें हें टॉकांत पळयलें गॉडेसेस ऑफ गोवा एप्रोप्रिएट. म्हाका भारी खूश जालें आयकून. आय फील दॅट आय वॉज द लकीएस्ट पर्सन टू रियली लिसन टू इट फॉर दॅट टॉक. सो सनातन धर्म कसं म्हळ्यार क्रूरता से मुक्त तें एक इम्पॉर्टंट. आमगेलें 1000 वर्स फुडें पळयल्यार दॅट वॉज अ एसन्स ऑफ सनातन धर्म. आमगेले घर कडेन गाय आशिल्ली. एवरी गायेक तांगे नांव दितालेंची. गाय वॉज अ पार्ट ऑफ द फॅमिली. आमगेले गाये नांव लक्ष्मी. ओके, तिका फस्ट खावचें मागीर आमी खावचें. दॅट वॉज सनातन. दॅट इज फॉरगॉटन. मस्त जाणांक गोतना आतां. गायची दूद गायची काफ दिनाची जन पिताची. आमी तशी न्ही. फस्ट गायचे पुत्ता जावं दुवे त्यान दूद मागीर आमी पिवचें अशी. तें सनातन धर्म. आनी कशें म्हळ्यार हें क्लिनलीनेस. रंगोली घालचें. ಸ್ವಲ್ಪ गांवांत आनीक आसा त्या पुरो. रंगोली घालचें, क्लीन करचें, सकाळीची आंगण झाडचें. त्या पुरा सनातन धर्माचें एक मुख्य तें कॉर्नर, तें पिल्लर क्लिनलीनेस. आतां कसो जाला म्हळ्यार क्लिनलीनेस आमगेलें घर मात क्लिनलीनेस. गांव कसो जाल्यार कांय वाडना म्हणून आमी लेखताची. तें एक फॉरगॉटन.
तें दॅट इज वेईंग डावन भारत. खंय पळयल्यार गलीज आसता पुरो तें आमकां स्लो डावन करता आसा. जन लागता कशें म्हळ्यार आमगेले येद्राक कोयर नाटल्यार वडना, बिंगड कडेन आसल्यार कांय वडना, आमगेल न्हय पळता म्हूण लागताची. मागीर आनी कशें म्हळ्यार स्वस्थ नागरीक. स्वस्थ नागरीक म्हळ्यार हेल्थी सिटीजन. आतां मस्त जनाक आतां 30s हार्ट अटॅक, 40s हार्ट अटॅक, त्या पुरो पुढे तितले पुढे ना आशिल्लें. म्हळ्यार खावचें पुरो विशयार मस्त एक ध्यान दिनाची जन. सो आमी कशें केलां म्हळ्यार सनातन सील म्हणून आमी एक इकोसिस्टम करता आसाची. सनातन वॅल्यूज कोण तांकां मना आसा तांणी पार्टिसिपेट करूं येता. आमगेले सनातन सिलांत 3 मुख्य पिल्लर्स आसाची. फर्स्ट पिल्लर आर्या म्हणून. आर्या म्हळ्यार संस्कृत वर्ड ते आर्या. आर्या म्हळ्यार मायंडफूल सिटीजन, कॉन्शियस सिटीजन. ओके, आर्या कोणय आर्या जावं येता. ओके, ताणें ॲप www.sanatanseal.in वचून ॲप डावनलोड करूं येता. ताणें आर्यान ॲप डावनलोड करतना ताका एक प्लेज कोरता. ताणें कसं प्लेज म्हळ्यार ताणें हांव क्रुएल्टी फ्री जावन आसता लोकांत म्हणून. ते आमी फोर्स करूं जायना. हांवें पुडसावन आसतना नॉन वेज खातालो मस्त सावन. हांव एक सादारण 10 की 12 वर्सान म्हगेले मान तूं व्हरतालो म्हाका खावच्याक. म्हाका कसं गोतना, ABCD गोतना, तें मांसाहारी की वेजिटेरियन कसं कळनी. बट म्हाका एक टीव्हीर हें सादारण 40 वर्स पुडे टीव्हीर पळयतना एक बोकडाक कट करता आशिल्लें. त्या दिसा हांव सांगलें आय एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन किल्लींग एन एनिमल टू सॅटिस्फाय माय टंग म्हूण हांव जावन केल्लें. तशी जनाक तांगेले थ्रू कॉन्शियस आसता तांकां. सो आमी तें एक प्रयास करता आसाची क्रूरता से मुक्त. कितले तें म्हळ्यार लेदर चप्पल, लेदर बेल्ट आय रेफ्यूज टू वेअर. इतें म्हळ्यार इनडायरेक्टली आमी आमगेले गायक, आमगेले बोकडाक, आमगेले चिकनाक पुरो कट करता आसाची. आमकां तें डिमांड खतम करता काडटा तांचे. सेकेंड ते आर्या लॉग इन कोणें जावं येता. सेकेंड विपाना म्हळ्यार कशें संस्कृत वर्ड विपाना म्हळ्यार अंगडी कारोबार करतालो कोणेंय विपाना जावं येता. टी स्टॉलाचे विपाना जावं येता. 5 स्टार हॉटेलाय विपाना जावं येता. कोणेंय विपाना जावं येता. सान विपाना, व्हड विपाना इज अ विपाना. ओके, कारोबार करतालो. आनी कशें म्हळ्यार टेम्पल्सय विपाना जावं येता. म्हळ्यार टेम्पल्स क्रूरता से मुक्त आसता मस्त कडेन. बली न्ही दिनाची पुरा कडेन, स्वल्प कडेन बली दिताची तें मागीर उलयता आमी. बट मस्त क्रूरता से मुक्त. बट टेम्पल्साक कशें म्हळ्यार क्लेनलीनेस मस्त इग्नोर केलां. म्हळ्यार अननोइंगली, नोइंगली न्ही, अननोइंगली तें इग्नोर जालां. टॉयलेट सिस्टम्स, हें ट्रॅश सिस्टम्स पुरो इग्नोर केलां. म्हळ्यार गोतना तें ब्लायंड स्पॉट तें गोतना तें. सो तें एक विपाना. सो दॅट इज अ सेकेंड पिल्लर. थर्ड पिल्लर, मुख्य पिल्लर समीक्षक. समीक्षक म्हळ्यार ऑडिट करतालो. ओके, एक अकावंटंट म्हणून मनाक गेल्यार तुमकां एक्सप्लेन करूं सुलभ जाता. अकावंटंट ऑडिट करतालो. कसा नमने ऑडिट, फिनान्शियल ऑडिट न्हय. आमी ऑडिट करचें क्रूरता से मुक्त, आमी ऑडिट करचें क्लेनलीनेस, आनी इव्हेंच्युअली आमी ऑडिट करचें स्वस्थ नागरिकाय आमी मुखारसून करूंक प्रयास आमगेलो. सो 3 कंपोनंट आसा आमी. समीक्षक तांकां एक उद्योग, एक तांकां एक लायक इनकम मेकींग ऑपॉर्च्युनिटी आसता. ओके, आमकां सगळे इंडियांतू सादारण 15,000 समीक्षकाले जावका. ओके, इव्हेंच्युअली आतां मंगळूर स्टार्ट केलां, लखनौ स्टार्ट केलां, मुंबय स्टार्ट केलां. बट ओवरऑल इव्हेंच्युअली आमकां एक 15,000 जावका जाता. समीक्षकांक आमकां कशें वचून ऑडिट करचें प्रत्येक डिजिटल आनी टॅम्पर प्रूफ जिओ पिक्चर्स पुरो करचे, कोणाक टॅम्पर करूचें ना. आनी वन्स एक विपानाक सर्टिफाय जाता तरी ताका एक QR कोड आसता अंगडी येद्राक. QR कोड आमी कोणेंय वचून QR कोड पळोवन ते कोण हें अंगड कोणाली, अंगडीचें नांव कशें तागेलें हायजीन स्कोर कितलो, क्लेनलीनेस स्कोर कितलो, क्रूरता स्कोर कितलो,
प्रत्येक मेळटा आमकां ओके प्रत्येक QR कोडार मेळटा सो अर्यान पळयता आनी कशें म्हळ्यार आतां दिल्ली दाखोवन येतल्याक हांगा एक चटणी हॉटलास म्हूण लेख्या दिल्लीच्याकूच ना आमकां हांगा आशिल्ल्यांकूच तस बट दिल्लीच्याकूच ना आनी तशी जावन न्हू आमी त्या डिजिटल इकोसिस्टम करता आसची सो दॅट इज सनातन सील सो आमकां बारीक खुशी आमी हांगा मंगळुरा लॉन्च करता आसची आमगेले पुरा विपाना सर्टिफिकेशन फर्स्ट मंगळुरा जाल्लें CNN येयलें आमी फ्यू डेज बॅक सो आमकां हें तुमगेल्या येद्राक हाजे विशीं उलोवच्याक बारी प्रिविलेज हॉनर आनी विशींग यू द वेरी बेस्ट तुमी कसं कसं करता आसची तुमकां प्रणाम आमगेलो कित्याक म्हळ्यार तुमी कसं की गॉड्स सेवा करता आसा तुमी धन्यवाद आज हांगा येयले आमगेले शॉर्ट अँड स्वीट्स ऑकेजन पुरो जाणांक विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फीन धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच